म्हापशेच्या कामुर्ली वाठारात बिरेस्तारा राती एका बिबट्यान पाडकाचेर हल्लो केलो। या हल्ल्यात त्या पाडकाक मरण आयले। हाका लागून वाठारात भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। लोकवस्तीत वाडपी रानटी जनावरांच्या वावराक लागून राना खात्यान गस्त वाडोवची तशेंच बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमचे ते वासरू आसले, मी तेका शेतान बांदलेले ते बिबटो वाघ येयलो आणि तेका खावन हांगासर दवरले उडयले। केन्ना जालो इन्सिडंट? 10च्या भायर 11 काल? हय। ओके। आणि हेच्या पयलीं तुमच्या वाठारांत कितें जालें? हेच्या पयलीं जाल्लेले मला आयज आमचे ते फर्स्ट टाइम जालो ते खाल्ला ते। आणि टोटल कितकी आसली? दोघं एकले जाल्ले, एकले सकयल बांदलेले आणि बाकीची गोट्यान जाल्लेली। आमी आयज सकाळी फुडें तांकां पाणी दिवचें पडटा न्हू, पाणी दिवपाक गेल्लो तेन्ना नासले ते, हांव सुटले म्हणून मागीर आयज सकाळी कळ्ळें म्हाका ते खावन उडयला म्हणून। ओके। मागीर आज सकाळी कोण येयल्ले? आयज ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे येयले। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयल्ले। तेंच्यांनी आतां कितें सांगलां तुमकां? तेंच्यांनी सांगलां आतां हे घालतले म्हणून जाळी घालता म्हणून। सो तुमी अशें आतां बेगीनच्या बेगीन मातशें सॉल्व करपाक